नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभा खासदार जाल्ल्यान जमा उमेदवारी दाखल तेवटेन विरोधक राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान फाटीं 24 तारखेक फॉर्मालदात. गोयची अभयारण्यां धबधब्यांचेर पावसांत लोकांक टुरिस्टांक बंदी. 2 जाण मैनापी धबधब्यार बुडल्या उपरांत राना खात्याचो निर्णय. कासावले चिरेखणीत 16 वर्सांचो भुरगो बुडलो. रेशन कार्डाक आधार कार्ड लिंक करपाक सरकारान वाडयली मुजत. 30 सप्टेंबर मेरेन प्रात. लिंक करिना तांचे रेशन कार्ड रद्द. वन नेशन वन रेशन चालीक. जीएसटी मंडळाचे 50व्या बसकेत म्हत्वाचे निर्णय. ऑनलायन गेमी, हॉर्स रेसिंग आणि कसिनो हांका 28% जीएसटी. कॅन्सराचे दुर्लभ वखदांचेर आयजीएसटी माफ. 4 वस्तूंचेर जीएसटी देंवयलो. मोपावेल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाण करपी पहिल्या विमानाचो मान मेळटा. एअर इंडियाक 21 जुलया सावन सप्तकांत 3 फावट मोपा ते लंडन गॅटविक एअर इंडियाची फ्लायट. हरवळा कॅल्शियम बेंटोनेट म्हणल्यार मुल्तानी मिट्टीची खण. मुख्यमंत्र्यान नथुर्मल इको मिनरल्स कंपनीक दिली मायनर मिनर मायनिंग लीज डीड. सोनसड्याच्या कोयराचो विलो लावंक सद्याक कांयच उपाय ना. 10,000 टन कोयराचो विलो लावंक वेळ जाय. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची हायकोर्टाक जाप. फाल्यां सुनावणी. मेर्शेच्या जयेश सोडणकाराच्या मरणाची केस खून म्हणून रजिस्टर. धरिल्ल्या आरोपी कृपेश वळवयकार, प्रितेश अडकोडकारा आड खुनाची केस. जयेशाची बॉडी घेवंक फामील तयार. गोयच्या टीमीत खेळपी मोहित रेडकर आणि अर्जुन तेंडुलकराची देवधर ट्रॉफी खातीर साऊथ झोन टीमीत निवड. 24 जुलै ते 3 ऑगस्ट मेरेन सर्त. आणि इतिहासाचे साक्षीदार जाणटे वड कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड. शेकड्यांनी वर्सांचे 16 मायज वड कोसळ्ळे. पिपोळी पडलो. चडशे पेडणे, बार्देस, साश्टीत. जाणकार म्हणटात धोक्याचे शिनाल. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे राज्यसभा खासदार जाल्ल्यान जमा. ताणें उमेदवारी भरली. तेवटेन विरोधक राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान फाटीं. दनपारां आपान उमेदवार घालिना म्हणून जाहीर केलें. सांजे युनायटेड ऑपोजिशनान स्ट्रॅटेजी म्हणून उमेदवार घालिना म्हणून रजाव दिलें. आतां 24 जुलयाक राज्यसभा खासदार वेंचपाची फॉर्मालदात. आनी आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमचे सपोर्टींग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतां. सरकाराक तेको दिनाशिल्ल्या आमदार आनी पक्षां कडेनूय समर्थन मागतले म्हूण तानावडे सांगता. राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेजेंट करता. त्यामुळे आमी सगळ्यां जाणां कडेन उलयतले. हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले. ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे बीजेपी प्लस एमजीपी प्लस इंडिपेंडंट हे तीन धरून 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा. आणि आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन बाब सदानंद शेट तानावडे यांचे नॉमिनेशन फायल केलां. आमकां खात्री आसा की भोवमतान आमी हो सीट जिखतले.
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे बिनविरोध राज्यसभा खासदार जावपाचे वाटेर आसा. काँग्रेसीची आयज मिटींग जाल्ली सकाळीं. काँग्रेस सगळे बाकीचे तेंचे ओपोजिशनाचे एमएलए आहा तेंच्या बरोबर मिटींग 7 जाणांची मिटींग जाल्ली. तेजे उपरांत सगळ्या आमदारांनी मेळून अशें डिसिजन घेतलें की राज्यसभेचो कॅन्डिडेट हे फावट ओपोजिशनाचो राज्यसभेचो कॅन्डिडेट फील्ड करचे ना अशें तेंचें डिसिजन जाल्लें. त्या खातीर ही वेंचणूक चड करून बिनविरोध जातली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी साहिल मांद्रेकार. गोंयची अभयारण्यां धबधब्यांचेर लोकांक ट्युरिस्टांक पावसांत रानां खात्याची बंदी. खात्यान अर्द काडली. आयतारा मैनापी धबधब्यार दोगांक बुडून मरण आयल्या उपरांत हाल जाली. मैनापीचेर फॉरेस्ट एंट्री फी घेता, मात थंय कांयच सेक्युरिटी सेफ्टी ना म्हणून इश्यू जाल्लो. मैनापी मतीन धरून ते फाटभुंयेर अभयारण्यां आनी धबधब्यांचेर लोकांची यो वच बंद करपाचें थारलां. सोनसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावंक सद्याक कांयच उपाय ना म्हणून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची हायकोर्टाक जाप. सोनसड्याच्या इन्स्पेक्शना उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान हायकोर्टान हजेरी लायली. 10,000 टन कोयराचो विलो लावंक उपाय काडूंक वेळ जाय म्हणून ताची कोर्टा मुखार विनवणी. कोर्टान केस परत फाल्यां दवरल्या. सोनसड्याच्या कोयरा विल्याच्या केशीत हायकोर्टा मुखार दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान रिपोर्ट मांडलो. ताच्या रिपोर्टा प्रमाण थंय 10,000 टन वोलो कोयर आसा. तो आसा तस्सो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटा मेरेन व्हरप शक्य ना. सद्याक ताचेर उपाय ना. उपाय काडपाक वेळ जाय म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान कोर्टा कडेन वेळ मागलो. एजीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांवांत दिसपट्टो 27 ते 35 टन कोयर येता. तातूंतलो 20 टन साळगांव प्लांटार वता, 5 टन SGPDA वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटात वता. हेर 7 ते 10 टनाचे मात राशी मारच्यो पडटात. Representing Goa Government, Advocate General Advocate Devidas Pangam also submitted that he will personally talk to authorities of Saligaon Waste Treatment Plant and Kurchorem Waste Treatment Plant to find out whether some additional waste can be transported there for treatment. Granting time to the government authorities for finding some solution, the High Court has adjourned this matter for Wednesday. Mukesh Kumar for Prudent. मोपा विमानतळावेल्यान 21 जुलयाक आंतरराष्ट्रीय फ्लायट. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान 21 जुलया सावन आंतरराष्ट्रीय विमानाच्या उड्डाणां सुरू. मोपा एअरपोर्टावेल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाचो पयलो मान एअर इंडियाक फावो जातलो. 21 जुलया सावन सप्तकांत 3 फावट एअर इंडियाची फ्लायट मोपा सावन लंडन गॅटविकाक वतली. GST मंडळाच्या 50व्या बसकेत आज म्हत्वाचे निर्णय जाले. 4 वस्तूंचेर दर कपातीचो निर्णय जालो. हातूंत फिश सॅल्युबल LD स्लॉगाचो आस्पाव आसा. ऑनलायन गेमी, हॉर्स रेसिंग आनी कसिनो हांकां 28% GST लावपाचो निर्णय आयच्या बसकेत जाला. कॅन्सराच्या कांय दुर्लभ वखदांचेर IGST माफ करपाचें थारलां. तशेंच उपगिऱ्याचें प्रक्षेपण करपाची सेवा दिवपी खासगी संघटनांक GSTंतल्यान सूट दिवपाचें ह्या बसकेत थारलें. फायनान्स मंत्री निर्मला सीतारमणान म्हायती दिली. So there are 4 items on which the rates have come down. 3 received exemptions. So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are 3 items on which exemptions have been provided. We've offered exemption on GST for satellite launch services provided by private organizations, the others as well. On the GOM, recommendation particularly on casinos, race courses and online gaming. Something on which the GST Council had formed a GOM in October of 2020, and since then this has gone round, second round of GOMs. The same GOM went through the whole matter again for the second time. The report was submitted. A lot of stakeholders met the Chief Minister of Meghalaya who headed this, who was the convener of this group. But today I'm happy to say that we've arrived at decisions. And the decisions are, one, there will be some amendment to the GST law to include online gaming also in it. And simply put, online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% each one.
and they will be taxed on full face value. फाटल्या उटंगरात गोंयभर इतिहासाचे साक्षीदार कितलेशेच पोरणे वड कोसळ्ळे. 400 वर्सांचो पिपळूय पडला. अशे तरेन वड कोसळपाचे प्रकार पयलेच खेप. फायर सर्व्हिसीच्या म्हायती प्रमाण म्हयन्याभरात 16 मायज वड कोसळ्ळे. चडशे पेडणे बार्देश साश्टीत. बायोडायवर्सिटी जाणकारा प्रमाण वडाचें आयुश्य 200 ते 1000 वर्सां. निसर्गाचें हें शिनाल बरें न्ही. इतिहासाचे साक्षीदार आशिल्ले वड कोसळ्ळेचे प्रमाण राज्यात वाडत आसा. ह्या पावसात 1.5 म्हयन्यान 16 परस मायज वड कोसळ्ळ्याच्यो घडणुको फायर डिपार्टमेंटा कडेन नोंद जाल्यात. तातूंत मेजर घडणुको जाल्ल्यो सुवाती आनी दीस अशे: 1 जून चोडन दिवचल, 21 जून भटवाडी कोरगांव पेडणे, 26 जून कोरगांव पेडणे, 28 जून फोंडें, 1 जुलय पाळोळे काणकोण, 4 जुलय तिवरे माशेल, 4 जुलय वेर्णा माजोर्डा, 5 जुलय मडगांव, 5 जुलय आसोळणा साश्टी, 5 जुलय वेर्णा माजोर्डा, 6 जुलय पिळर्ण बार्देस, 7 जुलय वाळपय, 7 जुलय साळगांव बार्देस, 8 जुलय कांदोळी बार्देस. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटींतले एक्सपर्ट सांगता ते प्रमाण वड सरभोंवतणेचे हवामानाचेर निंबून आसता. वडाचें आयुश्य कमीत कमी 200 वर्सां आसता. ते 500 ते 1000 वर्सां मेरेनूय जगतात. असली झाडां पडूंक मनीसूच कारणीभूत म्हणून लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनचो मोहन कुमार म्हणटा. See, so basically, a bunch of things that could have happened is like, because of human intervention could be one reason that banyans are falling. I think they were planning to transplant it, but I don't know what's happening with that. So that was a man-made human intervention that had resulted in the falling of the banyan. And maybe like other reasons would be like, bad pruning and cutting of banyan trees that would eventually might have, resulted in them dying and falling, वड कोसळ्ळेच्या घडणुकेर पुरोहित सोहोता दीक्षित आपटे म्हणटा, अशी झाडां पडप म्हटल्यार निसर्गाचे संकट येवपाचे संकेत. वडाचे झाड आणि पिपळाचे झाड ही 2 झाडां अशी आसात जी 24 वरां ऑक्सिजन सोडटात. सो तेकाय लागून तांकां म्हत्व आसा. शास्त्रान अशें सांगलेलें आसा की एखादी गोष्ट चड जेन्ना प्रमाणान जाता तेन्ना ती धोक्याची सूचना आसता. एखादें झाड जर परत परत जर तेच झाड सगळीकडे जर पडत आसात जाल्यार निसर्ग तुमकां एक धोक्याची सूचना दीत आसता. आणि ती सूचना तुम्ही जाणून घेवन तेचेर विचार करून कित्याक अशें जाता हो विचार करून तुम्ही जर तितूनसून भायर पडले जाल्यार उत्तम. पूण ही एक धोक्याची सूचना आसा. आमच्या सगळ्यांचेरूच एखादें व्हडलें संकट येवं शकता. रंटा खातीर ओमकार फळारी. हरवळ्याक कॅल्शियम बेंटोनेट म्हणल्यार मुल्तानी मिट्टी म्हणून स्किन कॅरा खातीर फामाद आशिल्ल्या नव्या मायनन मिनरलाची खण मेळ्ळ्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे मिना खातीर नथुर्मल इको मिनरल्स कंपनीक मायनिंग लीज डीड दिली. कॅल्शियम बेंटोनेटाचो आयुर्वेद, खावपाचें गोडे तेल, वायन, बांदकाम, शेती धरून हेर कितल्याशाच मळार उपेग जाता. वास्को शांतीनगरांतलो 16 वर्सांचो भुरगो चिरेखणीत बुडून सोंपलो. अनिल चव्हाण म्हणटा तो कासावले चिरेखणीत बुडलो. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण ताच्या स्कुलांत शिकपी दोगां बरोबर तो चिरेखणीत न्हावंक गेल्लो. अनिल बुडल्या उपरांत बाकीच्या दोगांनी पुलिसेक आपयलो. कासावलेच्या आनंद लमाणीन बॉडी भायर काडली. न्हावपाक गेल्ले तेतून ते तिगांय भुरग्याक स्विमींग येना एक्चुली. एक भुरगो भितर बुडलो डायरेक्ट. तातूंत म्हाका अशें फोन येयले, हांव तेजी बॉडी सोदपाक गेलो. एक्चुली तेजी बॉडी म्हाका मेळपाचीच ना आसली. ते खूब एक्चुली खूब डीप आहा ते भितर 10 फीट मायज डीप आहा ते. आनी आतां पावसाचेय सिजन. हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळे यंगस्टर भुरग्याक, प्लीज तुमकां सिर्फ स्विमींग येना जाल्यार अवॉयड कराचें ते. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पूल पार्टी या, तशेंच थिंगा वचा. अशें ते हे आहा पळय वॉटरफॉल बी वचनाका, कित्याक हिंगा खूब आहा. तुमी कितेंय करतले मागीर फॅमिली ते सर्वायव करता. सो प्लीज टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. वास्कोच्यान पुढून मिडिया खातीर विक्रम नायक. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. मेर्शेच्या जयेश सोडणकाराच्या मरणाची केस खून म्हणून रजिस्टर. पोन्ने गोंयच्या पुलिसेन केस खून म्हणून नोंद केली. भितर आशिल्ले आरोपी कृपेश वळवयकार आनी प्रितेश अडकोणकारा आड आतां खुनाची केस जाल्या. केस खून म्हणून रजिस्टर जाल्ल्यान जयेशाची फामील ताची बॉडी ताब्यात घेवंक तयार जाल्या. आदी एबडक्शन आनी हिट अँड रन केस आशिल्ली. म्हारगायेचो निशेध करूंक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गळ्यांत भाजयेची माळ घालून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर मोर्चा काडलो. भाजी पेट्रोलाची रेट सामान्यांक परवडपा सारकी ना म्हणून काँग्रेसीचो आवाज. पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक उखल्ले. पुलीस बळाचो वापर करून सरकार विरोधकांचो आवाज बंद करता म्हणून काँग्रेस उलयली. काय महंगाई खूप पाला खबर आसा भुरगी बेकार आहे आमचे कोण आवाज करतलो सर तुमका आवाज सपोर्ट करना जाय आवाज नाही प्रमोद सावंत जवाब दो प्रमोद सावंत जवाब दो पुलिस का इज्जत करते हैं पुलिस से नहीं डरेंगे लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे गोवा की जनता को इंसाफ दो महंगाई को कम करो गोवा के युवाओं को रोजगार दो ये सब नहीं चलेगा झूठा जाके फोटो खिंचाते हैं चार जगह जाके. फुडल्या 6 म्हयन्यांत बेतूल किल्ल्याचे रिपेर जातले म्हणून सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. पुरातत्व खात्याची आपणे जबाबदारी घेतल्या उपरांत बेतूल किल्ल्यार शिवराज्य अभिषेक कार्यावळ जाली आनी हो किल्लो उजवाडाक आयलो म्हूण सुभाष सांगता. आर्कायव्ज आर्किओलॉजीच्या मिनिस्टर आशिल्ले पण खबरय नाशिल्लो की बेतलाक फोर्ट आसा. हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर त्या बेतूल फोर्टाचेर पयले फावटी आमी शिवाजी महाराजांची राज्याभिषेक हो केलो आनी तातूंतल्यान तो उजवाडाक आयलो. गेले नंतर आमकां कळ्ळें की बेतूल फोर्टाची जी जागा आसा ती सरकाराच्या ताब्यांत ना, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या ताब्यांत ना. आमी मुवमेंट केल्ले आसा ती आमच्या ताब्यात घेवपाची आनी ताब्यात एक फावटी आयले नंतर थंय कितें डेव्हलपमेंट आसा तो आमी करतलो. वाट आसा ती कोसळ्ळी आसा आनी सायडीन आमी तातूंत भितर करतले. आयज आमची जमीन ताब्यात ना. एक पार्टली ती कितें आसा गव्हर्मेंटाच्या कस्टम्साच्या ताब्यात आसा. आमचो पत्र व्यवहार जाल्लो आसा. आमकां ताजेर आमी 6 म्हयन्या भितर करपाक पळयतात. दुसरी शिवजयंती किंवा बाकीचो उत्सव येवच्या पयलीं हो गड ताब्यात घेवन ताका जें कितें प्रोटेक्शन जाता ताका जें कन्जर्वेशन लागता प्रोटेक्शन जाय आनी ताका रिनोवेशन जाय. रेशन कार्डांक आधार लिंक करून 30 सप्टेंबर मेरेन मुजत. लोकांनी मुजती भितर आपापले रेशन कार्ड आधारा कडेन लिंक करचें, नाजाल्यार मुदत सोंपल्या उपरांत रेशन कार्ड रद्द म्हणून शिटकावणी. रेशन कार्ड आधार नंबरा बरोबर लिंक करूंक रेशन कार्डार ज्यांची नांवां आसात त्या सगळ्यांक आधार कार्ड घेवन ते राशन घेता त्या सोसायटीत वचचें पडटा. रेशन कार्डाक आधार कार्ड लिंक करपाची तारीख सरकारान 30 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या आनी सरकारान ही शिटकावणी दिल्या की दिल्ल्या तारखे भायर जर कोण रजिस्टर करपाक सोदतलो जाल्यार ती जावची ना आनी तांची जी रेशन कार्ड आसा ती सुद्दां रद्द जावपाक शकता अशी शिटकावणी सरकारा कडल्यान आयल्या. तशेंच जे लोक आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड लिंक करपाक वतले तेन्ना रेशन कार्डाचेर जे लोकांची नांवां आसा त्या सगळ्यांनी आपली जी आधार कार्डां आसा ती घेवन ती ज्या सोसायटीन तांदूळ बीन घेतात त्या सोसायटीन वचून तांकां हे आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड लिंक करपाक मेळटलें. गोंयच्या टिमीत खेळपी मोहित रेडकर आनी अर्जुन तेंडुलकराची देवधर ट्रॉफी खातीर सावथ झोन टिमीत निवड जाल्या. सावथ झोन टीम सिलेक्शना खातीर परवरे GCAत बसका जाली. 24 जुलय ते 3 ऑगस्ट मेरेन देवधर ट्रॉफी सर्त.
पुदुचेरीत जावपी पहिल्या 3 मॅची खातीर टीम फायनल केल्या. स्नेहल कवठणकाराच्या नांवाचोय विचार जालो, मात कॅप्टन मयंक अगरवाला बरोबरचे सर्तीत तो फाटीं पडलो. बरें दिसता की गोंयच्यान 2 जाण प्रॉमिसींग प्लेयर्स देवधर वन डे टुर्नामेंटाक लागून सिलेक्ट जाल्या. जो मोहित रेडकर इंडिया अंडर-23 तुमी जाणा आसतले हालींच स्टँड बायन आशिल्लो, सो हू वॉज सिलेक्टेड बाय द नॅशनल सिलेक्टर्स. सो ही इज getting a chance in the Devdar Trophy main squad in 15. Bowling all-rounder Arjun Tendulkar, who had scored a debut 100 and was the highest wicket taker for Goa in Vijay Hazare Trophy, which was played last time. Last year तेजो परफॉर्मन्स आशिल्लो. ही वॉज द हायस्ट विकेट टेकर फॉर गोवा, म्हणजे तेणे 8 कितले विकेटी आशिल्ले तेज्यो. स्नेहल कवठणकर वॉज इन द कंटेन्शन बट जस्ट मिस्ड विथ अ विस्क म्हणटा तसो, कित्याक ही वॉज कम्पिटींग विथ मयंक अगरवाल आनी रोहन कुन्नुमल, हू हॅज स्कोर्ड अराउंड 700 runs in 8 games. स्टेलर अकादमीत शिकपी अनंत केरूर कठीण अशी इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट म्हणल्यार ISI एक्झाम 39व्या नंबरार पास जालो. ही एक्झाम पास जावप सापूच कठीण, मात स्टेलर अकादमीचो आदार आनी मार्गदर्शनान अनंत केरूरान ही परीक्षा क्लियर केली. It is one of the toughest exam which is based on maths subject, and only a very limited number of seats are there. Almost around 100 seats are there in India, and a student who is excellent in maths only get admission in this. So he has got all India rank 39, and I think this is the best rank which is secured by any Goan student so far till date. Lakhs of students appear for the ISI exam, but all over India there are only 100 seats available, and so having achieved 39th all India rank, I am fortunate that my hard work has paid off and that I will be among those toppers to study in ISI. Yeah, I'd like to thank my parents for always being so supportive, and most of all the teachers in Easter who really helped me to achieve this goal. My son had chosen he had told them initially that he wants to become a mathematician and pursue research in mathematics, for which we got equally good support from the director, from every staff member, who were very encouraging. And the amount of discipline, the amount of studies, the amount of competitive spirit that we saw in Easter has helped tremendously, and he has now succeeded. He has achieved what he wanted to. खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.